ही मिसाची बॅट आम भेटयतां घेवन संकल्प दिनवासनेचें थँक्सगिवींग इंटेन्शन आगुस्तीन फेर्नांदीस आनी ताचें कुटुंब देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस सोंपता एशल वेगस ताचेरूय आनी ताच्या आवय बापायचेर आनी कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमच्या देवा बापाचे आनी आमचे सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सोबा भोव पवित्रतेची दोबाशीक परब समोर उमता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो हे तेग जण मेळून एकूच देव म्हूण आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. भोव पवित्रतेचो गूट क्रिस्ती भावार्थाचो मुळावो आनी मुख्य गूट जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत समी जेजू किरीत भाशेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां पवित्र स्नान दियात म्हूण सांगून ह्या गुटाची वळख दिता आनी होच आमी विशय कसो मांडला. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना आमच्या जिवितांत फावो केल्या सगळ्या बरेपणा खातीर भोव पवित्रतेक आर्गां दिवया. तिचे वळखीन आनी अनुभवान वाडूंक आनी हो आमचो अनुभव आनी वळख दुसऱ्यांक वांटूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आनी भोव पवित्रत्वी आमच्या देवा आड आमी केल्लें पातक ह्या वेळार उडकुया आनी पातकांचें बोगसणें मागून कालतिकायन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळिंदो म्हजो अग्नी हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. So
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या दोर वैभवापासत आमी तुका मागता सोम्या जेसू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शिवी तू संसाराची वाकाट्या आमची नाकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाची मोहिनी जेसू क्रिस्ता एकच तू पवित्र एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापात तुझ्या अखंडित जिवितांत आम्ही भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक सोबदाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गुट मनशाक उगडापो केलोय खरो बाबार तुवें आमकां उचारूंक दिलाय देखून सासणीक त्रेतवेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सोक्तेची पोचडीत करण्यांनी तिचे एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणाक त्रिएका देवाक कालतेपणी आमी पोन्नीपाट कोत्ता सगल्या काळजान तुमची मोहिमा वाकाणटा आनी ही आमची बोजोन तुका मानू म्हूण आमी मागता हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक दुसरे सुमृतीच्या पुस्तका वेलें वाचप मोइजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें देवान प्रितुमेर मनशाक रुचला तो दीस तावन आज पर्यंत तुजे आदीं सोडून गेल्यान त्या काळा लागीं अशें विचार अंतराळाचे एके शिमेर तावन ते दुसरे शिमेर पर्यंत येदी व्हडली वस्त घडल्या जायत वो घडल्या म्हूण कोणें आयकलां तरी उज्या मोदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचे पोरजेन आयकलां आनी आयकून ती जिवी उरली जायत खंयचोय देव कोश्ट काडून अजापां विजमितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावलो उबारून वोट भिरांत दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र विंचून काडूंक फुडें सरला जायत हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत तुमचे खातीर केलां तो आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजान सांबाळून दवरात ऊंच स्वर्गार आनी खाला संवसारांत सर्वेस्पोर एकलोच देव ताचे भायर दुसरो कोण ना तुमकां बरें जावचे खातीर आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां दितलो त्या देशांत सदांच तुमी जियोवचे खातीर आयज हांव तुमकां दितां त्यो ताच्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात देवाचें उतर हें देवाचे ओडोवकार आमचो जबाब गावन जातलो जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी हें स्तोत्र आमी एकोरी गायता
कोडी गाऊया. जी पोरचा देवान विचून काढल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं, नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उकोट भरला. जबाब. जी पोरचा देवान विचून काढल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उतराक मळब घडून आयलां. ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंतराळाचीं सगळीं लस्करां उपजोल्यांत. एकाच उतरान ताणें सगळें रचलां. ताणें हुकूम घालो आनी आसा तें सगळें व्हरतून आयलें. जबाब. जी पोरचा देवान विचून काढल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास दिवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जी पोरचा देवान विचून काढल्या ती कोरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरचा देवान विचून काढल्या ती कोरेंच बागी. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बोत्ता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोत्ता तो आत्मो. तो आमकां आबा मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बाराबर आपुणूच गवाय दिता. म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाताव. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोहिमेवंत सातोल्याव जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोसूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. सगळीं उबी रावन उद्गाराक आमी गायन गावया. B10:5-27. B10 पेज 27 7वो श्लोक आमी गावचो. Soy sorves mora, 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 soy sorves mora. Devace utorai godati. Subagi Aditachi Koshi Magati Subagi
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या 11 शीस घालेल्याक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले ताका पळयना फुडें ताच्या पांयां पडले तोरी तांतले तोडे दुबावले जेजून फुडें सरून म्हणलें स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शिस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाल होय संवसार सोरपर्यंत हांव तुमच्या सांगता आसां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणी दुनिया तुका तुज्या क्रिस्त प्रितीच्या बाबीनो आयज भोव पवित्रित्वेची दबाजीक परब आमी संभ्रमतां आनी आमचो क्रिस्ती धर्म त्रित्वेचें नांव घेवन सुरू जाता आनी त्रित्वेचें नांव घेवन सोंपता आमी आमचो धर्म सुरू करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन आनी संपयता मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन आखी फॉर्म्युला दोनी फॉर्म्युला म्हळ्यार हांवें आनी चुकयलें ना कित्याक जायते जाण आनी चुकयताय फॉर्म्युला शूड बी एक्झॅक्ट एज इट इज म्हाका दिसलें म्हाका बोगलें म्हाका मानलें म्हूण उतरां थोडीं सोडूंक जायनाय काडूंक जायना आनी उतरां एडूय करूंक जायनाय ताका लागून ही फॉर्म्युला सारकी शिंगची आनी तुमच्या हाताखाल्या भुरग्यांक जावं तुमचीं काशां जल्मा आयिल्लीं वो दोतोन शिकयतले आनी भुरग्यांकूय ती फॉर्म्युला एक्झॅक्ट शिकोवची हांव म्हणटालो आमचो धर्म त्रित्वेतावन सुरू जाता त्रित्वेचें नांव घेवन आमी सुरू करता आनी त्रित्वेचें नांव घेवन आमी संपयता जाल्यार मोदें कितें धर्म सुरू केलो आनी संपयलो 3 वस्तू आमच्या धर्मा बाबतींत आमी करता पयले सुवातेर आमचो धर्म आमी शिंगता दुसरे सुवातेर आमचो धर्म आमी समजता आनी तिसरे सुवातेर धर्म आनी भावार्थ आमी जियेता प्रितीच्या बाबनो जो धर्म आमी त्रित्वेच्या नांवान सुरू केला तो आमी शिंगता आनी शिंकून शिंकून आमकां गोमता की आमचो धर्म एकाच देवाक सत मानतलो धर्म एकाच देवाचेर भावार्थ धरतलो धर्म एक देव आसा त्रित्वी आमचो भोव पवित्र त्रित्वी एक देव ते एक जाण आसात मोस्ट होली ट्रिनिटी वन गॉड 3 पर्सन्स तिगोय वेगळे पूण तरी आसतना देवपणांत एक तिगांचें सैम देवपणाचें देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हो धर्म आमी शिंगता आनी वळख आमकां एक आवय आपल्या भुरग्याक सारकी उलोवपाक लागली तेन्ना उलोवप शिकयतना शिकयतात भावार्थाचें शिकयता पयलें बापाक उर्साकूर काड बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन ताका लागून पयले सुवातेर धर्म शिकोंक जायो आयज पयलीं वाचपाक मेळटा देव सद्दां परतून परतून इस्रायल पोटचेक विचून काडटा तुमी हांवें विचून काडलेली पोटजा तुमी तुमच्या पुर्वजांक विचारात भुरग्यांनो आवय बापायक विचारात शेपाय शेमायक विचारात तुमच्या पोटचेच्या वडिलांक विचारात जाणट्यांक विचारात पोरजांक विचारात देव कोण तो मागीर ती तुमकां शिकयतले सो शिकोवप बरें गरजेचें शिकोवप तशें शिंकोवप गरजेचें शिंकूंक तुमकां इस्कला नाका SSC गोवा बोर्ड पास जावपा नाका गोवा युनिवर्सिटी पास जावपा नाका दिल्ली युनिवर्सिटी पास कोण शिंकना आसलेलो शेत कामत करतलो आनी कसलें शिंकना आसलो काम लगत करतलो तेका आमगे धर्म खबर आहा कित्याक तेगे आवयन आनी तेगे बापायन तेका धर्माच्यो ह्यो फॉर्म्युला धर्माची ही स्वता दी आर्टिकल्स ऑफ फेथ तांच्या उतरांतल्यान आनी कोण्णेंतल्यान दाखोवन शिकया ताका लागून पयले सुवातेर धर्म आमचो शिकुया की आमी एकाच देवाक सत मानता देव म्हळ्यार भोव पवित्र त्रित्वी
दुसरे स्वाते जेन्ना मुठां आमी सगळीं एकाच देवाक सत मानतात आनी हें शिंगतात आमी सजमता आहिस्ता आहिस्ता समजोणी कित्याक आयज पर्यंत जाय जाणांक गुट सारको गुटूच कितकोन एक देव ते एक जण आसूं जाताय आनी जायते जाणांक दिसता तेन्नाय जेजू वेतोच आपोस्लांकूय हो प्रश्न पडलो आपोस्लांच्या उपरांत पवित्र सभेक जाय त्या शेकण्या पोश कितकोन एक देव ते एक जण जावपा जाता हाव कॅन बी वन गॉड अँड 3 पर्सन आनी ह्या गुटाक लागत हो गुट ह्या मोतीन सजमना देखून जायते जाण फुटून गेले नाका आनीक जायत्यो कोट्यो शिकोवण्यो दिवंक लागले दुसरेच भाशेन शिकोवंक लागले ना ना फकत बापू गरजेचो पूत गरजे न्हू फकत बाप आनी पूत गरजेचो पवित्र आत्म गरजे न्हू बाप आनी पूत उंच पवित्र आत्म धाकटो तशें तेका लागून ती आनी घात ना सोदून रावा तेका लागून वॉर्निंग पयल्यान दिलो आहा हांवें दोनूय फॉर्मुला उच्चारल्या एक उत्तर चुकयना ती एक उत्तर तुका दिसोल म्हूण इजी करून सिंपल करून मॉडर्न करून तूं एक उत्तर काडटा मायनस कोता सबट्रॅक्ट करून तुका दिसत म्हूण तुका मानता म्हूण तुका बगत म्हूण यू मायट एंड अप इन रिसायटींग अ हेरेसी तूं तें सगळें केलें म्हणटरी तूं गोडे खोटें आहा तें उच्चारीत मागणें म्हूण आनी हें व्हड पातक हेरेसी उच्चारप व्हड पातक ह्या पासत आयज जायत जाण म्हणटाय अरे एकू देव आहा रे आनी ते एक जण कितें आस रे म्हाका जाल्यार दिसना म्हाका मानना म्हाका बोगना एक देव म्हण ते एक देव आसता रे चर्च म्हणटा म्हण आमी ओग रावया पाद्री कितें म्हटले लोक कितें म्हणटलो चर्च कितें म्हणटलो चर्चीगे उतर कोण आयकतलो लोकांगे उतर कोण हातलो कोण तापसाण हातलो फादरींली आनी माद्रींली तेका लागून ओगीर आपण ह्या काळजांत आनी ह्या मनांत आनी ह्या आख्या जिवितांत हो ही दुबावाची कीड आहा हें तरी तूं सजमतलो जाल्यार मागणें करीत राव हो गेपोण सांबाळ हो गुट प्रितीच्या बाबडीन पूण एकूय चोत्र आयदोर आयज मनीस सगळें देवाचें सजमोंक सोदता मॅन वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड एवरीथींग अबाउट गॉड एवरीथींग मिन्स एवरीथींग कांय एक कुस्कूट उरोवंक जायना पूण कुस्कूट उरोवन तो देव न्हू तुज्यान सगळें देवाचें सजमोंक जायना थोडी गूट जिवीत भर हो संवसार सोंपो पर्यंत गूट उरतले some mysteries till the end of the world till the end of universe will remain a mystery तेका लागून देव तो आमकां सगळें सजमोना देखून आनी कळ जाल्या लगूच सगळें मोतींत वचना देखून तो देव God is God because we cannot fully comprehend him सगळ्यांच्यो मोती कितल्योय मोती एकठांय कर तूं कितल्योय मेंदू काड एकठांय कर आयन्स्टायनाक गेलो मेंदू घाल तुजे भितर तुगे काडांनी पूण तुज्यांनी सजमोंक जायना देव तो आनी तिसरे सुवातेर आमी जिवंक जाय सजमोलें म्हण जायना आज मनीस भार घाता सगळें सजमोंक तेका लागून एक हिंदी डायलॉग म्हाका बरो उगडास जाता जिंदगी समझने का नाम नहीं जिंदगी जीने का नाम है आय सारको बार म्हाका सजमो जाय हें म्हगे जिवितांत कितें जाता तें म्हगे जिवितांत जाता अरे यू आर वेस्टींग टायम ट्रायंग टू अंडरस्टँड थिंग्स लीव लायफ ते भाशेन देवाक सजमोंक तुगे टायम पेडेको नाका देवाच्या आसऱ्या काल देवाच्या आसण्या काल तुजे बी लीव इन द शेल्टर एंड प्रेझन्स ऑफ गॉड आनी आमी जियेता तेका लागून आमच्या तोंडाचें कितेंय जावं बरें जावं वायट जावं देवाचें नांव येता देव बाप आहा न्हू तो पळयता कितलोय व्हड आमकां प्रश्न जावं केद्योय व्हड आडकोळी जावं केदेय आमगे दुबाव जावं केदेय आमगे कोश्ट त्रास जावं आमी देवाचेरू पातयेतलीं मनशां आमी देवाकू उल मारतलीं मनशां आनी देवाकू घेवन चलतलीं मनशां ओय तेका लागून तेस चोयात आमगेलो तेका लागून मागणी चोयात आमगेली आमी कितेंय कोत्ता घरांतली भायर सोदता घरांत भितर येता सकाळीं उठ्ठा न्हिदता सगळें ह्याच त्रिएका देवाक आमी उलो मारता ह्याच त्रिएका देवाक आमी कितें कोत्ता तें सुरू कोत्ता आनी संपयता तेका लागून देवाचेर भावार धरून जियेयात आयज ही परब तेका लागून सिरील ऑफ जेरुजलेमाचो भाग्यवंत सिरील म्हणटा देव पवित्रत्वेक सदांच महिमा दियात गिव ग्लोरी टू गॉड द मोस्ट होली ट्रिनिटी कित्याक देवा बापान पुताक धाडला
आनी पुतान आमकां पवित्र आत्मो दिला. ही परब आमकां हेंच करूंक पावूं. आमी सगळीं देवाक महिमा दिवं. आयज पयली जमात प्रार्थना म्हणटा तीच उतरां. आमी आयज ही भेटयता देवा तुका महिमा मेळपा पासत. आमगे धर्म सदां उगडासतो राय देवाक महिमा दितलो. आमगे धर्म सोशल जस्टीस दिवपा न्हू. आमगे धर्म इक्वॉलिटी काबार आनी इक्वॉलिटी सारकी काबार करपा न्हू. आमगे धर्म हें सगळें गरजेचें पूण तें सेकंडरी. प्रायमरी आमगे धर्म देवाक महिमा दिच्या. आज कितें जाता एनवायरमेंटल कन्सर्न सोशल जस्टीस सगळें पयलीं येयलां. एवरीथींग हॅज कम टू द फोरफ्रंट आनी देव बॅकग्रावंड आहा. आनी एक दीस येतलो फाटल्यान टर्न जाल्यार देव नाच ना देव खंय गेलो. कोण भायर उडयला. आमी भायर उडयला. आयज पोत्तून देवाक आडुया. देवानूच हो दीस दिला. देवानूच जिवीत दिलां. देवान सगळें बरें तें दिलां. देवाकूच सत मानून उबी रावून भावार्थ आमचो उच्चारुया. सत मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो. आंकवार मरेतान जल्मलो. पोंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले. ताका हुस्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. परतून म्हणुया. जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भोव पवित्रित्वेचो अणमोग आनी बोलोक आपल्या हातान घेतलोले बोरजेक दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी भोव पवित्रित्वेचे शिकवणे पडमणे चलून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. भोव पवित्रित्वेचे वळखीन जियेनांत तांचे पासत मागुया. भोव पवित्रित्वेची खरी वळख मेळूंक आनी उपरांत बापाची मोगाल भुरगीं क्रिस्ताचे पवित्र सभेचे पुर्बेवंत वांगडी आनी पवित्र आत्म्याचे मंदीर कशीं जियोंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. पवित्र बापा आमी उच्चारलेले मागणेन तूं दयन आयकून घे आनी आंकवार मरेचे विणोनीन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल. ह्या मागता तुज्या पुता आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बेटोनीक आमी गायन गावया. सी 30 आनी 7 पान 40 आनी 4 सी 37 पेज 44 तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार Baik usuna namo Jesu ni murga
Dosi Gesù somi Il corbati urhi cruci Provaggio conio ami Utkace neve ami Gesù sale ami Gesù sale ami उभे राहूया. मोच्या बाबीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या देवा बाबार्थान आनी मोगान पवित्रत्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता आनी ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां वंपलोलें बलिदान जावंक निर्मीन जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनांच्या देवा सर काळे आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जण न्हय बगोर एकाच मनशा सैबाचे तेग जण तुवें उगडापो करून दाखयल्लो हो तुजे मोहिमेचो गुट आमी तीर भावार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली महिमा कालतेपणी ओळखता कोर्या आनी सासनीक देवा एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी तेगायचे एकूच सैम आमी आनी सम सारकी महिमा वंदून तुका आमी पदनीपाट करता. हीच महिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गींचे दलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. आतां पयलें रोमी महाप्रार्थन घेता. द रोमन कॅनन लांब आसा तुमी हात जोडून उबींच रावन हें मागणें करचें. जेन्ना दिमींग घालूंक जाय हांव कळयतलो. आय वील टेल यू ऑल वेन यू नीड टू नील डावन टील देन ओगेपणी मागण्यांत भाग घेवचो. असल्या दिनवाशी काळजान बोदळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक ही देणी हाडल्यांत तीन तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत आनी कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा पासत आनी धर्म तांणी पडगोटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्यां पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरान चाकोनी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भोक्ती तूं अडकताय. सासनांच्या जिव्या आनी कोऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग कोत्ता तांचे खातीर सवस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता.
आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्यान देवाचे सदांच आंकवार माये मारयेक भोगतीन वंदिता तेच परी तिच्या पोती बाग्योन जोसेक तशेंच बाग्योन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास फिलीप बार्तोलोम्यो मातेव सिमाव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेंट सिस्त कॉर्नेल सिम्प्रियान लॉरेन्स क्रिजोगॉन जुआं पावल कॉस्मास आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रोक साक्षांक आनी तांच्या पुण्या आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मुणयारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी आनी सासणांचे कास्तींतली आमकां निबार आनी तुवें विचून काडलेल्या मदें दोयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्याचे प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी तीन तूं मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत तिमी घालुया कोश्ट मरण सोशच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन बसलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा आमी तुजे मुणयारी आनी तुजी पोरजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मनाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चोडण्याचो भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी सुपूर्ण बोली हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो योद्न आनी तुज्या याज्ञिका मेल्की सेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानून सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकलूत कर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विसवांत आसात तांकां आनी क्रिस्तांतांय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकलुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पडूं नाका पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव इस्तेव मातायस बार्नाबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसितास पेरपेत आगाता लुसी आग्नीस सेसील आनी अनास्ताज ह्या तुज्या धर्मतांच्या आनी रोगसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीत तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान बोत्ताय पवित्र कोत्ताय आनी आमा समेस्तांक त्यो आमकां वांटून दिताय
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्तात्वें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी सम्यांत वेमचे मित्रेमचे म्हाका फावना पूण तुज्या कात उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमेवच्या वेळार आमी गायन गावया आमी सगळीं एक D2 पान 47 D2 पेज 47 Jezu zowie Jesu amco wolona Ami sogli
आत्मोदिला जोडेल्या आम्ही सोगली ताची देणी वेगवेगळी आम्ही सोगली सगळ्यांक जेजूचे आम्ही सोगली आम्ही सोगली आम्ही सोगली सोमेस आम्ही बाबुळी आम्ही सोगली एका जीवन बोलोली आम्ही सोगली एका जोडार बोचलोली आम्ही सोगली आम्ही सोगली आम्ही सोगली प्रार्थया स्वर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां दादोशीं केल्याय आनी तुज्या देवीक जिवान आमकां बोल्ल्याय ह्या सर्गींच्या पसनाचे गटांचे सवें पवित्र आत्मे वरवीं सगल्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांनी तुमकां तेगाय जाणांक आमी मोहिमा दिवंक पावूं हें देणें आमकां फावो कर आमच्या सौम्या जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. आतां ही मिसातो सालवी आसतली कित्याक सांती साक्रामेंताचें नोवेन चालू आसा. आमची सुमनाची कार्यावळ फाटल्या आयतारा आमच्या धर्मदांजलां 75,340 रुपया 75,347 रुपीज. बुधवारा दीस 15,430 रुपया 15,430 रुपीज. कुर्साची फेस्तान जाल्लीं पोसरें बाट 3,700 रुपया. नोमशींत 4,920 रुपया 4,920 रुपीज. तुमगे उदारपणान तुमी देणगी दिल्ल्या पासत आमी तुमकां दिन वाचता. आयज बो पवित्रित्वेची परब आमी समरमल्या आनी ह्या मिसांत आमी दिन नियाळ्ळां. तिचो आशिर्वाद जावं देवा बापाचो, देवा पुताचो आनी देवा पवित्र आत्म्याचो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव आवडेतां आनी सगल्यांक तुमकां परबी पाठयतां. आमकां कुशालकाची खबर म्हणल्यार तालिगांवकारांक आमकां एक नवी सिस्टर फावो जाल्या. सिस्टर जेनिस मेरियन डिसोजा, जोकी आनी क्रेसेन्सिया हांची धूव माशादाले मोरोडची. आयज तिचें आर्गांचें मीस इगोजेन 10:30 वाजता. मॅरी हेल्प ऑफ क्रिस्टन्स FMA सिस्टर्स आमी म्हणटा वो आमचे चालती भाशेन सालेजन सिस्टर्स आमची ऑक्झिलियम सिस्टर ही पयली सिस्टर आहा ती
ह्या कॉंग्रिगेसांतली ती सिस्टर जाल्यात. देवाक दिनवासुया आनी ताच्या आवय बापायक तिका आनी ताच्या फॅमिलीकूय परबी. आयज सांजे सिनियर सिटीजन घडून हाडटात सामर ब्रीज गेम्स सांजे 6:30 वाजता. म्हाका सगल्यांनी येवन सिनियर सिटीजन्सांक उमेद दिवची. जेन्ना हांव अनावन्स करता युथाचो प्रोग्राम आहा, भुरग्यांचो प्रोग्राम आहा, लोकां लागीं म्हाका एनकरेज करात. आयज तुमी यात आनी सिनियर सिटीजन्सांक एनकरेज करात. न्हू रे मारियान कॉस्ट न्हू? वय सगलीं यात आनी तांकां चड उगत जायना कित्याक जायत पड आमी कितें उगत फादर गरमे आमी चड बायसो नाय बिनाकाय 7:30 7:15 म्हळ्यार सगलें सोंपतलें. कित्याक म्हाका ऑर्गनायझर सांगता फादर चडूय क्वेश्चन सिनियर सिटीजन चडूय गेम खेळ्ळ्यार कांसां जावपा जाता. ती सवकास हेट्टेली तांकां येवन उमेद दिवया. फाल्यां सोमारा दीस सांजे 4:15 वाजता तेच उपरांत प्रेज एंड वर्शीप उपरांत देवाच्या उतराची परगोटणी वांटो घेवया. ह्या दिसांनी सांतीस साक्रामेंतांचें नोवेन चालू आसा. नोवेनाचें मीस सकाळीं 7:30 वाजता कॉन्फ्रादी लागीं आमी मागता वांटो घेवंक. कॉर्पूस क्रिस्ती हाची परब जातली फुडल्या आयतारा सकाळीं 8 वाजता मिसाचेर ही परब आमी समरमतल्यान उपरांत पुरसांव आसतलें. त्या दिसाक 9:15 मीस 9:30 जातलें. मायाचे 29वे 29 मे जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक तयारी व नवेना सुरू जातात. सांजे 5:45 वाजता जेजूच्या काळजाचो तेस आनी उपरांत मीस. मायाचे 31 मे 31 नोमशेंत कपेलान भाग्यान आंतोनीचें त्रेजेन सुरू जाता. दिसपोट्टी तेस 5:30 वाजता आनी उपरांत मीस. जुनाचे पयले तावन नवें गवळीक वरोस सुरू जाता. न्यू पास्टल इयर. त्या दिसाक नवो पॅरिश प्लॅनर आमी उजवाडाक हाडटले. पाद विग्राक हे फिरगोजेचो पाद विग्राची जुट्टी घेतल्या ताका 6 वर्सां बसतात. दिन आर्गांचे मीस सकाळीं 7:30 वाजता घडटात आनी ह्या मिसांत वांटो घेवचो. जुनाचे पयलेर ऑल्टर सर्वस मिटींग सांजे 3:30 वाजता. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक धाडची. एक्चुली हांवें कांय सांगो ना. आब्रिलांत ऑल्टर सर्वस डे केलतना नेक्स्ट सॅटर्डे सोत ऑल्टर सर्वस ना म्हूण तेम सेल्फ हॉलिडे घेयली जाल्यार आतां हांव तांकां सगळ्यांक सांगता बाबा हॉलिडे काबार 1 जून सोत ऑल्टर सर्वस मिटींग कॉमेस. हां बाबा हॉलिडे चड जाल्यो. हां चडूय हॉलिडे घेवप बंद. येयाय हां पोत्तून येयाय. जुनाचे पयलेर ASG हॉस्पिटल ऑर्गनायज करता फ्री आय चॅकअप कॅम्प सकाळीं 10 ते दनपारच्या 2 वाजता पर्यंत. कोणाक दोळे बी तपासूंक जाय जाल्यार हें कॅम्प आमच्या इगोजेच्या हॉलांत जातलें. जुनाचे पयले 14 सोनवारा दीस सांजे इंग्लीश मीस ना कित्याक जेजूच्या काळजाचे नोवेनाचें मीस सांजे 5:15 वाजता चलतलें. फुडल्या आयताराक जुनाचे 2 तावन आमची दोतोन सुरू जाता. भुरग्यांक दोतोनीक धाडूय. हांव जाणा फेब्रुवारी 25 वॉज द लास्ट डे. मागीर मार्च एप्रील मे 3 म्हयने हॉलिडे. पोतून भुरग्यांक उगडास कराय आनी तांकां धाडात. फुडल्या आयताराक भुरग्यांचें मीस जातलें 9:30 वाजता सांजे. आनी त्या दिसा तावन सिन्स 2 जून इज द फर्स्ट संडे ऑफ जून आमी पोत्तून सांजेचें 5:30 वाजतांचें मीस सुरू करतले. मायाच्या म्हयन्यान आमची चाल व सुवय आमी बंद दवरता तें मीस. आतां आमी परतून सुरू करतले. फुडल्या आयताराक 9:30 वाजतांच्या मिसा उपरांत देव संदेशकारांक जमात आसतली. सगळ्या देव संदेशकारांनी हाजीर जावचें. जुनाचे 3 सोमारा दीस PPC जमात सांजे 6:30 वाजता. क्लब साम मिगेल ते तालिगांव कोडीत करूंक मागता की नवी कमिटी काडून इलेक्शनां आसतलीं जुनाचे 9 सकाळीं 10:30 वाजता. राशॉल सेमिनरी कोडीत करता की एक कोर्स आसतलो वेटिकन कावन्सील 2 आहा तितूंतले 4 बूक शिकूंक. आनी 4 बूक म्हणल्यार ती 4 कॉन्स्टिट्युशनां साक्रो सांगतूम कॉन्चिलियम दे वेर्बूम लुमेन जेन्सियम आनी गावदियम एट स्पेस. पयलीं कॉन्स्टिट्युशन आहा तें साक्रो सांगतूम कॉन्चिलियम ऑन द लिटर्जी, दे वेर्बूम ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, Lumen Gentium on the dogmatic aspects of the church, and Gaudium aspects on the pastoral relations of the church. So in शिकोंक आतां ही शिकोवण कित्याक पाप साहेबान मागल्या फुडलें वरोस उत्सवीक वरोस. नेक्स्ट इयर 2025 इज अ जुबली इयर. ह्या जुबलेक तयारी कशी
आमी आमचो धर्म शिकोया ते प्रमाणे हो कोर्स दवरला आतां हो कोर्स जातलो जून 16 ते ऑक्टोबर 6 पर्यंत फ्रॉम जून 16 टू ऑक्टोबर 6 कोणाक खुशी ताणें राशोल सेमिनरीच्या ऑफिसांत फोन करचें ओ वेचें डिटेल्स ओ म्हायती घेवची आनी तुमकां खुशी जाल्यार तुमी नांवां थंय दिवचीं जोनस फेर्नांदीस आमचो ऑल्टर सर्वर आसलो आनी केन्नाय मिसांक गरज पडल्यार ओ कितें फंक्शन आसल्यार तो वाजयतलो ताचें एडमिशन सालिगांव सेमिनरीन जालां परवां तो येतलो तांकां सगल्यांक परवां आपयल्यात सो ताचे पासत आमी ताका बरें मागता देवाचो आशिर्वाद ताचेर आमी हांव दिता आनी देवाचो बागेवन पाद्री जावं म्हूण आमी विनंती करता फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक पसरें बाट 6:30 कॉन्फ्रारिया 8 कॅटेकिस्तां 9:30 नोविना नोयनाचें मीस 5:30 वाजता सदांचे परी 10:30 वाजता अल्कोहोलीक एनॉनिमस हांची जमात उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सव्यांसो तुमचे सगळ्यांचो सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन गावुया संस्काराक इतल्या व्हडत्या आर 35 पान 109 आनी 4 आर 35 पेज 194 संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासणाकी सोड दिवन आपल्यो सेवानोर सोयवाचे विशय आमचे उस्मानान उगामुगा निर्वाळून आमचो बाबा सोन मोडले विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या सोय दिवून उदांताच्या उरगडून काळजा तोंडान ओडुया काडुया उपसोऱ्या ताचे मोदो मोगाच्या पवित्रत्या संस्कार करून घाले मोडा पावदिया सासनान सासना आमेन प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणारा तुज्या कोश्टा मनांच्या उगडासाक हो जापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरूं ह्या तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनां देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आसूं दी आमेन शेवटाक आमी गायन गावुया ई थेरा वाखाणणी पान 205 ई 13 पेज 85 वाखाणणी देवा बापा वाखाणणी ताच्या पुता वाखाणणी पवित्र आत्म्या चवथो मोगाच्या ओंप्यांक ओंडो काळजाच्या धुलो पावया काळजा
देवाचे